The readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Act 2025 या कायद्याक राष्ट्रपतीची संमती मिळून आणि अधिकृत राज्यपत्रांत जाहीर जावन 8 महिने झाले. मात अजून मेरेन केंद्र सरकारान ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणी खातीर निश्चित तारीख जाहीर केल्ली ना. फेब्रुवारी 2027 निवडणुको जाल्यो जाल्यार जानेवारीत आचारसंहिता लागू जातली आणि एसटी समाज आरक्षणा कडल्यान वंचित उरतलो असो हुस्को संघटनेक आसा. The readjustment of representation of scheduled tribe in assembly constituencies of the state of Goa Act 2025 पास केल्ले. आज मागीर त्या उपरांत त्या कायद्याक प्रेसिडेंटाची सायन मेळ्ळी, एसेंट जाली. आज 6 म्हयने जातात तरी आसतना 8 म्हयने जातात तरी आसतना जो सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे मुखावेलेची कितें करपा जाय आशिल्लें तें आजुनूय केलें ना. आनी तेका लागून जे आमकां रिजर्वेशन मेळपाक जो प्रोसेस करपाक जाय आशिल्लो तो आजुनूय चालीक लागना. आमी एक शिटकावणी दिता गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, त्याच बरोबर आमचो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आसा तांकां एक शिटकावणी दिता, तुमी आमचो पंत पळोवन येता. आमी 10 दीस म्हटल्यार न्ही डॉक्टर, 15 डेज, एक 15 दिसाची मुदत दिता. 4 वळीचें नोटिफिकेशन आसा, त्या बरोबर इलेक्शन कमिशन आसा ते कामाक लागतले. जर तर तुमकां जर कामाक लावपाचें जर ना जाल्यार फुडलो विचार आमी कितें आसा तो करता. म्हणजे कशा प्रकारची तेजी हें आसतली ती आतांच आमी तुमकां सांगना, कळ्ळें न्ही. पूण जें जातलें आंदोलन हें खूब आनी खूब उग्र जातलें हें हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.